भारतीय घटनेक साक्षी दवरून सबूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभा वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ल्या नेम पाळून काँग्रेस पक्षाचो आमदार म्हणूनच पुराय करतो। हांव म्हजे 5 वर्सांचे आमदारकीच्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षाकडे निष्ठा दवरून प्रामाणिकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचपाचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याय पक्षाच्या वतीन वेंचणूक लडोवचो ना। हांव म्हज्या 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याच्या हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक सांवसारीक पांवड्यार विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलो। काँग्रेस पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतो। गोंय राज्यात स्थापन जातले काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचे सरकार एकवटान 5 वर्सां लोकां खातीर वावुरतले आनी हांव ताका बांदील आसलो। हो सोपूत घेवन हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्र आमचे नेते राहुल गांधी हांचे मार्फत काँग्रेस पक्षाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हांचे कडेन सुपूर्द करता। जय हिंद, जय गोवा। देव बरें करूं। काँग्रेसच्या सगळ्या आमदारांनी आता सकल बसचें। हांव गोवा फॉरवर्डाचे विजय सरदेसाय हांचे कडेन मागतां की तांणी तांच्या आमदारांक हांगा सोबत दिवची। फॉरवर्ड पक्षाचो गोवा विधानसभा 30 फातोर्डा मतदारसंघाचो उमेदवार दीपक कळवटकर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 1 मांद्रे मतदारसंघाचो उमेदवार। हांव संतोष कुमार सावंत, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो गोंय विधानसभेच्या 16 मय मतदारसंघाचो उमेदवार। भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता भारतीय घटनेचेर प्रमाण जावन सोपूत घेता की हांव 2022 गोंय राज्याचे विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच मंडळ हांव 2022 गोंय राज्याच्या विधानसभे वेंचणुकेत निवडून येतकीच म्हजो 5 वर्सांचो आमदारकीचो कार्यकाळ भारतीय घटनेन दिल्ले नेम पाळून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आमदार म्हणून पुराय करतलो। हांव म्हजी 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत गोवा फॉरवर्ड पक्षा कडेन निश्ठा दवरून प्रामाणिकपणान लोकांची सेवा करतलो। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत केन्नाच पक्षांतर करचो ना। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत आमदारकीचो राजीनामो दिवन दुसऱ्या पक्षान वचचो ना आनी दुसऱ्या खंयच्याच पक्षा वतीन वेंचणूक लडोवचो ना। हांव म्हजे 5 वर्सांच्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत लोकांची सेवा करपाक आनी गोंय राज्याचे हिता खातीरच वावुरतलो आनी लोकशाय घटमूट करून गोंयाक संवसारीक पांवड्यार विंगड क्षेत्रांनी मुखार हाडपाचे प्रयत्न करतलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाची धोरणां कार्यावळी मुखार व्हरपाक हांव यत्न करतलो। गोंय राज्यात स्थापन जातले काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचे सरकार एकवटान 5 वर्सां खातीर लोकां खातीर वावुरतले आनी हांव तांकां बांदील आसतलो। हांव म्हजें प्रतिज्ञापत्राक जापसालदार रावतलो।
ह्यो बरें करपाक विजय सरदेसाय. इतल्यान प्रतिज्ञा प्लेज ऑफ लॉयल्टी ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आमचे नेते आतां गोंयांतले साबार वेवसायीक